फॅक्ट फायंडिंग रिपोर्ट फाल्यांपर्यंत येतलो. आयल्या उपरांत तो फॅक्ट फायंडिंग रिपोर्ट गोंय सगळ्यांच्या मुखार दवरतलो. आयच्या कॅबिनेटाक जे डिसिजन्स जाले ताजे पयलीं the report of the Legislative Assembly for the upcoming Assembly session, audit report of the CAG, the Finance Account Report 2023-24 Volume 1, Finance Account Report Volume 2, and Appropriation Accounts 23-24. The Cabinet has passed the full Assembly session. Okay. Then Expo structure approval of the extension of the services of the Mineral Foundation of Goa as a project management unit for the period of 1/9/2023 to 17/7/2024 for the North Goa District Mineral Foundation Trust and a South Goa District Mineral Foundation Trust. Release of the salary to the instructor appointed by the performing arts subject and as per the norms of the NEP 2020 by Goa Samoga Shiksha at a state level with the state funds. Filling up of the one post of the assistant professor in the Department of the Surgical Oncology in Goa Medical College, Bangoli on a contract basis. Proposal for the grant of the transfer of the government land for the 1,472 square meter the Sanghet Taluka by the PWD Works Department. Fact of ब्रिजाचे मिलिंदो दोस्त गाडी ताचें घर आशिल्लें तें घर काडून ताका आमी लँड दिलें सो दॅट ते एक्सेस जो आहा ब्रिजाचो क्लियर जातलो. आयच्या कॅबिनेटाक Operation Sindoor हाज्याबद्दल डिस्कशन जालें and kudos to the Government of India and the Indian Armed Force on the successful execution of the Operation Sindoor. आयच्या Operation Sindoor हेजे आज सकाळी फातोटीत 3:30 वरांचेर जालें त्या Operation Sindoor हाज्याबद्दल तिनूय आर्म्ड फोर्सीस म्हणजे नेव्ही आसतले मिलिटरी आसतले किंवा सैन्य दल आसतले हांचे सॅल्यूट करता तांकां की त्यांच्यानी ज्या पद्धतीचो बदलो परत घेवपाक जाय आशिल्लो तो बदलो घेतलो. तितूंतल्यान कंप्लिटली नो वेगवेगळ्या अतिरेक्यांचे जे ठिकाण आसतले राज्य देडभराचेर तांच्यांनी उद्ध्वस्त केले त्या बद्दल परत सॅल्यूट फॉर ऑल हाका ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हांच्या डिसिसिव्ह लिडरशिपाच्या बद्दल परत एकदा म्हणजे भारतात हो परत नवीन बदलो घेऊन त्यांनी स्थापित केला आसा. आम्ही पळयतात की 2000 सालापासून ते 2024 सालापर्यंत आतापर्यंत त्यांच्यानी वेगवेगळे फावटी म्हणजे मुंबईतलो अटॅक आसतलो, भारताच्या पार्लमेंट हाऊसावयलो अटॅक आसतलो, अक्षय पात्रावयलो अटॅक आसतलो, असे जवळपास टुरिस्ट आणि सामान्य नागरिक 340च्या पेक्षा चड जणांचो प्राण गमोवचो पडटलो. पण प्रत्येक फावटी म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपाच्या सकयल म्हणजे फाटलो एअर स्ट्रायक आसतलो जो आता ऑपरेशन सिंधू आसतलें हे परत एकदा प्रूव्ह करून दाखयल्लें आसा. त्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तांच्या लिडरशिपीच्या सकयल भारत एक स्ट्रॉंग देश म्हणून फुडें येता आनी पुराय दहशतवाद जो आसा ह्या पुराय दहशतवादाक नश्ट करपा खातीर पुराय देशभरांतल्यान सगळ्या देशांतल्यान म्हणजे हे माननीय मोदीजी खातीर सपोर्ट सगळ्यांनी डिक्लेअर केला. देशभरातले सगळे नागरीक हे तांच्या बरोबर आसा. पुराय गोंयांतूय बी आनी पुराय गोंय सरकार आनी गोंयचे लोक हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तांच्या बरोबर आसा आनी तांचो खरोखरूच म्हणजे सॅल्यूट करपाक जाय की ज्या पद्दतीन आर्म्ड फोर्सीस हांच्यांनी हे घडोवन हाडले त्या पद्दतीचो खूब सॅल्यूट करता. गोंयांत जावपी मॉक ड्रील हे आतां 5 वरांचेर साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा ह्या दोनूय कडेन चालू जाल्लें आसा. मॉक ड्रील हे सक्सेसफुली कंप्लीट जातलें. काल डिक्लेअर केल्या प्रमाणे सगळ्या नागरिकांनी ताका सहकार्य करचें हाची अपेक्षा आसा. ब्लॅकआउट बीन करपाचें मॉक ड्रिलान? मॉक ड्रिलाच्या ब्लॅकआउटूय 7 उपरांत आसा. ब्लॅकआउट ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा त्या जाग्यार डायरेक्टली ब्लॅकआउट करतले आनी ब्लॅकआउटांतल्यानूय वेगवेगळ्यो ज्या पद्दतीचो अलर्टनेस
कामामध्ये येवपाक जाय ते ब्लॅकआउट करतात.